Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एक 25 पॅकेटां एका हाचेर आनी एका हाचेर 20 पॅकेटां आमी सीज केल्लीं आसा. प्लस हांगासर आमकां इम्पोर्टेड सिगरेट्स मेळिल्ल्यो. इम्पोर्टेड सिगरेट ज्याचेर कांयच डिक्लेरेशन ना, मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन जी आसा हांवें जी हाचे पयलीं म्हटलें की कसलेंच डिक्लेरेशन ना, त्यो सिगरेट्स आमकां मेळ्ळ्यात आनी त्यो आमी सीज केल्ल्यो आसा. टोटल कितलो इम्पोर्ट सिगरेट सीज केले? सीज आमकां माल चड मेळूना, पूण 15 पॅकेटां आमकां मेळिल्लीं हांगासर, पूण ती आमी मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन ना म्हणून आमी ती सीज केल्ली आसा. आणि याच्या बदला आनी दुसरे कितें प्रोडक्ट सीज केले? ना, बेसिकली आमी आयज ही ड्रायव्ह चालू केल्ली, ती स्पेशली टार्गेट केल्ली आमी सुपर मार्केट्स आनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हांचेरूच केल्ली आसा. आतां ड्रायव्हा बरोबर आमी तांचे बरोबर अवेरनेसूय क्रिएट करता तांकां की जे मॅन्डेटरी तांकां जे लायसन्सीस जे आसा ते तांकां एक प्रोसेस जो आसा तो एक्सप्लेन करता आनी तांकां ते बेगीतले बेगीन करून दिता. सामान सीज करून तुम्ही कितें तांकां अवेरनेसा खातीर फायन मारलेली आहा अशें कितें? सामान सीज केल्लें आहा ते सिजर जाल्लो आहा ताचो, सो ते कायद्या प्रमाणे ताचेर एक्शन जातली आनी ती कितें आहा ती पेनल्टी तांकां भरची पडटली. पेनल्टी आसा तांकां? हय, पेनल्टी आसा. इट इज अ पनिशेबल. ओके.